वाव, हे स्नो फॅन्टसीचे व्हिडिओ पळयतना एक सोपानशें दिसता. म्हज्या लायफाचें हें नवें चॅप्टर खंय व्हरून पावयता गोत्तू ना, बट हांव एन्जॉय करन आसा. स्नो फॅन्टसी मस्त कोल्ड जालें. नेक्स्ट इल्लें वॉर्म आनी सन्नी जाग्याक वचचें. खंय वेचें, कालें करचें, कशें वेचें, केदोळा वेचें, बजेट कितलें, हें पुरा प्लॅन करीचें मस्त काम आसा. ट्रेनार वचूंक आसलें तर बरें जातें. थँक गॉड, एक सोपन आसलें. Velita, get up! सगळी वाट न्हिदून काडली, म्हणजे स्टॉप मिस जाते आसले. न्हीद ना जाल्यार कली कली स्वप्नां पडटात. आता आम्ही उडपीच्या रेल्वे स्टेशनार पावल्या. आता आम्ही फर्स्ट हांगातून भायर या. म्हाका ते रिक्षा दिसली, सो आम्ही आता रिक्षार एक खंय म्हणी वचून एक ब्रेकफास्ट करया. कान एक्सप्लोर करचे पहिले पोट भराचे न्ही, फुल जायचे. या आमकां रिक्षा स्टँड मेळ्ळे आणि आता आम्ही त्या रिक्षार पावून आम्ही आता एक लागीं मॅपार आम्ही पळयलें की थंय एक इंदिरा कॅन्टीन आसा म्हण लागीं. सो थंय वचून आम्ही पळया की उण्या बजेटेर सड्ड पोट कशें भरता म्हणून. रिक्षा दिसली म्हण सांगून सांगून रिक्षा पुरा गेल्यो. हांगाय मनशांनी किराकून ना दिसता रिक्षाक. ते लोकांची क्यू इतली लांब आसली की आम्ही सोलोनेचे म्हण डिसायड केले. सोलोन येताना खंयचे ऑटो मेळटा ते रावया म्हण, बट हांगा कोणी रावयना, कोणी रावना. देखून आम्ही आता सोलोनूच तेचूनात पळया. आम्ही सोलोन आता मेन रोडा कडे पावल्या. येया इंदिरा कॅन्टीन मेळचे डेडिकेशन पळया. इंदिरा कॅन्टीनाक मेळूंक खाऊंक इंदिरा कॅन्टीनाक वचून खाऊंक. पुरो जाला. सकाळी पडे वॉकिंग सगळो दीस काडूंक आसा. एनर्जी अशें ड्रॉप जाल्यार कशें. देखून आमी वेगी पावया आमी वडोलतान इतले ऑटो रावयले. कोणी रावनात. रावल्ली मनशां व्हरोंक आयकना. इंदिरा ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್? ಹೌದು ಹೌದು, ಅಲ್ಲಿ 80 रुपीज. फायनली मेळ्ळे. हे फोन अशेच रेकॉर्ड करना आसले ते फोन. फोन धरीचे पुरे कडेन. ओके फायनली आम्ही हांगा पावल्या. त्या ऑटो ड्रायव्हरान कितें आमकां येयलें म्हळ्यार कॅमेरा ऑन आसलो म्हणून. आता आमी इंदिरा कॅन्टीन पावल्या. अर्दो घंटो मात उरला. फटाफट या, काले उरलो गोष्ट ना आमकां या. आमी पळयले ऍक्च्युली मेन्यू. इडली सदांय आसता, मागीर एक पोंगल आसता. आमकां येवंक इल्ले वेळ जाले. देखून आमकां इडली मेळना. इडली खाली जाले ते. आता आमकां मेळ्ळे वेन्सडेचे स्पेशल पोंगल. एका प्लेटीक 10 रुपये. तशें आमकां 10 रुपयांक हे रायस, ताले रायस गोत्तू ना रायस. बट मेन्यू प्रकार पोंगल आसा, जे बाटे पोंगल बरी दिसना. टेस्ट करून सांगता कशा. ₹10 वन ना, कित्याक म्हळ्यार पोट फूल जाता. टेस्टा फाटल्यान वचना नाका. पोट फूल जायचे जाल्यार 10 रुपयांक घेतलें बरें. आमचे पोट फूल जाले. इतल्या उण्या रेटीर इतले पोट भरचे एक व्हडले टास्क.
सो आता आम्ही टू व्हीलर रेंटल शॉपाक येता रॉयल ब्रदर्स टू व्हीलर रेंटल शॉपाक बसून आम्ही आता एक टू व्हीलर रेंटाक काडया. आता झाली 8:55 आणि 9 वरार तांचे शॉप उक्ते जाता. आम्ही प्री बुक केला. आता वचून पळया की टायमार आमकां आमची गाडी मेळटा की म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल आम्ही आता टायमार पावूंक आसा. सो या आम्ही इंदिरा कॅन्टीनातून सोलून आयल्या. फायनली आमकां रॉयल ब्रदर्स दिसता. झूम करात. रॉयल ब्रदर्स आता टू व्हीलर रेंटाकान गेला. येलो मॅचिंग परतून. आता आम्ही वेता मल्पे बीच आणि थंयतून आम्ही खंय वेता म्हण मागीर पळया. फर्स्ट मल्पे बीचाक या. आता आम्ही मल्पे बीच पावल्या आणि म्हज्या फाटल्यान एक बारी इम्पॉर्टंट मनीस आसा आणि तो कोण पळया पयलीं. आमचो सर्वांचो बापूय. बापूचे फोटोशूट झाले. आता आम्ही आयिल्ले काम फर्स्ट करया. सेंट मेरीज आयलंड बोटिंग एंट्री दिसता. सो थंय आम्ही या आणि म्हज्या लेकार आयलंड ते म्हूण चिंता. कित्याक म्हणल्यार सेंट मेरीज आयलंडाक कोकोनट आयलंड म्हणटात. सो ते कोकोनट्स म्हणल्यार काले म्हणटात. नारळाचे नारळाचे रुखा काले म्हणटात. माड दिसता. म्हजी सोमणी बारी बरी आणि शिनी अशी येत कोण ना ती शिनी दिसता काले म्हणून म्हाका समजना. पळय 2 तिकेट काढले. पर हेडाक 400 रुपीज. सो हांगा आमी वेटिंग क्यू आसा. सो 15 मिनिट्सांनी आता आमकां वरची बोट येता के बोट म्हूण सांगले तांणी. काल येता गोत्तना फेरी बोट काले. पळया आमची स्पीड बोट आयले. मल्पे बीच तावन आयलंडाक पावूंक 15 मिनिट्साचे स्पीड बोट रायड आसा. आनीक ऑप्शन मल्पे गव्हर्मेंट पोर्ट ऑफिस तावन फेरी रायड फॅसिलिटी आसा. ते इल्ले चीप बट टायम कन्झ्युमिंग. आयलंड पावूंक 40 मिनिट्स लागतात. देखून आमी मल्पे बीच तावन स्पीड बोटीर गेल्या. सेफ्टी खातीर लायफ जॅकेट घालूंक आसा. ते क्लोज करूंक इल्लेशें कन्फ्युजन आसलें. फायनली जालें. ये जावन आसा अरेबियन सी. 1498 इसवेंत वास्को दा गामा हांगा पावुल्लो आनी ताचे पैन बऱ्यान जाल्ले खातीर मोरियमायक अर्गां जावन एक खुरीस हांगा पुरलो आनी ह्या जाग्याक एल पाद्रोन दे सांता मारिया म्हणून नांव दिलें. देखून हाका आमी सेंट मेरीज आयलंड म्हणटा. एंटर जाताना एक स्टॉल पळोवंक मेळ्ळें. हांगा खावचे पिवचे आयटम्स मेळटात. हांगाचे सरावंडिंग्स मस्त क्लीन आसा. उदकय क्लीन आसा. खेळोंक बसूंक जागो आसा. वॉशरूम फॅसिलिटीजय आसात आनी वॉटर स्पोर्ट्सय आसा. आमच्या मँगलोरान ती पळोवंक मस्त बीचूच आसात. पूण ह्या सेंट मेरीज आयलंडांत 2 स्पेशल संगत्यो आसात. एक आमकां रेग्युलर सँड वा रेवे बदलाक क्रश्ड सी शेल्स पळोवंक मेळटात. हे एक डिफरंट एक्सपिरियन्स आसलें. आनी एक हांगाचे रॉक्स मस्त युनीक कॉलमनार हेक्सॅगनल थोडे हनीकॉम्बरी दिसतात. ब्लॅक आनी ब्राऊन कलरार आसात. आनी हे पुरा मिलियन वर्सां पयले वॉल्कॅनिक ॲक्टिविटीज वरवीं जाल्यांत. हे पुरा एक्सप्लोर करूंक आमकां मेळचो वेळ फकत 1 घंटो. वेळ गेल्लोच कळना. आनी एक विशय काले म्हळ्यार आमी रायट टायमार आयल्या. ऑक्टोबरांत ओपन जाल्या आनी त्याच म्हयन्यांत आमी पावल्यात. कित्याक मॉन्सून टायमार हांगा एंट्री ना. आमची स्पीड बोट येवन सो वेळ जालो देखून आमी सुटाचे पडले. आमी सेंट मेरीज आयलंडाक वचून आयल्या. बट आमी गेल्लो टायमींग समानातलो. तुमी सकाळी दनपारां बिलकूल वचनाकात. सकाळींचो टायमी समाना दनपाराचो टायमी समाना. कित्याक म्हळ्यार ते मस्त धग आनी हुंन जाता. मस्त फाल्यां सुर्याची किरणां चड आमकां रोस्ट करतात. सो सांजे रायट टायम वेचे खंयचे आयलंडाक वचूंक जाय जाल्यार.
पुरो पुरो जालें म्हाका फक्त ना ही पुरा ॲक्टिविटीज वॉटर ॲक्टिविटीज कशे करनासतात म्हणून ह्या वॉटाक तुमकां वॉट लायक जाल्यार डेफिनेटली ह्या टायमार तर तुमी करीत सकाळी देन पराळ कावळो काका ताका तो काल म्हणून कशें येता तोय काळो काळो जाला पाप ह्या वताक रावून कावळो काळो काळो जाला वताक रावून खंय गेलो का खंय गेलो तुका आमच्या आंगार म्हणे का 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 थंय मालपे सी वॉक आसा बट थंय एन्जॉय करूंक आमकां त्राण नासलें मस्त वॉतय आसलें देखून आमी जेवंक गेल्या जेवंकय मौन नासलें बट एनर्जी जाय आसली न्ही देखून जबरदस्ती जेवल्या सिंपल दाल रायस आनी बटर मिल्क थंय तावन आमी पाटी बिचाक येवन इजी चेरार एक क्विक पावर नॅप कान गेले एक चेर यूज करूंक 50 रुपीज पर आवर फी बट हे नॅप गरज आसले मुखले एक्सायटींग जागो एक्सप्लोर करूंक आमी मुडोलतावन हांगाच रिलॅक्स करनासा सो आमकां अनेक जाग्यार वचूंक आसा आनी तो खंयचो जागो म्हूण आतां पळोवया या आमी दनपाराच्या टायमार सेंट मेरीज आयलँडार वचून करपून आयल्या सो हांवें ओडून म्हणल्यार बरी आमी वचूंक हा जाल्यार सांजे वचपाचे तो बेस्ट टायम करपून जाल्या उपरांत आमी इल्लें थंड पियेल्या ज्यूस पिवन ताच्या उपरांत जेवण जावन सिंपल जेवण जेवल्या भूक लागना ताणूच लागता कित्याक म्हळ्यार आमी धगीन मोरून आसल्या ताच्या उपरांत हांगा येवन आमी इल्लेशें रिलॅक्स केलें आनी आतां केरीचें एक एक्टिविटी ऑर एक जागो पळोवंक बाकी उरला आनी तो खंयचो म्हूण आतां आमी पळोवया इंट्रस्टींग आसतलो ह्यो जागो आमी आतां आमची गाडी पार्क केल्ल्या जाग्यार आयल्या आनी हांगा तो मॅपा प्रकार दाखयता की 20 मिनिट्सा भितर आमी आनी एका जाग्यार पावता म्हूण सो लास्ट डेस्टिनेशन आयचें ताच्या उपरांत शिदा घरा भायर सरल्या आमी आतां आयल्या राधाकृष्ण एडवेंचर्साक आनी हांगा आमी करूंक वेता कायाकींग या आमी हाडिल्ले बॅग्स आनी पुरा हांगा दवरला तांणी म्हळ्यार CC कॅमेराज आनी पुरा आसात सो सेफ आसा म्हणून सो आमचे बॅग्स आमी आतां हांगा दवरल्या आनी आमी फ्री जावन कायाकींग करूंक वेता ओके हांगा खंय काले घालूंक वता ना आमकां लायफ जॅकेट दिला हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आमचे प्रोटेक्शनाक गेल्ल्या कडेन हांगा पुरा मेस करना सोंके दाळे तिशिले 20 minutes later. हांगा आमकां लायफ जॅकेट घालून प्रोटेक्शन रेडी ती आमकां रेडी करना आसात ताच्या पयलीं आमचे वांडो आनी हांगा काडूंक आसात सो वांडो हांगा दवरचे आनी आमी कायाकिंगाक रेडी जावचे आमी हाच्या भितर अशें बसों ओके एंड देन पांय धुवन भितर करो ये जालें म्हणल्यार म्हाका लेफ्ट वचूंक जाल्यार रायट वचूंक रायट वचूंक जाल्यार लेफ्ट वचूंक हे कायाकींग म्हज्या फिलॉसॉफीर चलता मोगाच्या न्हू पयल्या पुटी म्हज्या फिलॉसॉफीर चलचे एक मात्र मेळ्ळा रायट म्हणल्यार लेफ्ट लेफ्ट म्हणल्यार रायट रायट म्हणल्यार लेफ्ट लेफ्ट म्हणल्यार रायट आमी आतां लेफ्ट केल्यार रायट वेता रायट केल्यार लेफ्ट वेता सो पयले पुटी म्हज्या फिलॉसॉफी पळय रायट लेफ्ट म्हळ्यार म्हाका कन्फ्युजन सांगचें रायट दाखोवचें लेफ्ट बट हांगा ही फिलॉसॉफी काम येता की आमी रायट म्हळ्यार लेफ्ट येता लेफ्ट केल्यार रायट येता सो हांव हे पेडल करून आसतना
तुमकां काले काम पळोवन आसतना सबस्क्रायब करूना जाल्यार सबस्क्रायब करूंक आनी लायक जाल्यार लायक करूंक बरें कांय कॉमेंट घालूंक आसा वा आमकां कांय सजेशन्स दिवंक ते घालूंक तुमकां नेगेटिविटी मेळटा जाल्यार हातून जावन पळयनाकात फोर्स करिना पॉझिटिविटी मेळटा जाल्यार पळया म्हाका काणकान पुरो जालें बट हांगा मस्त थंड थंड शांत जावन आसा आनी आमी व्हिडिओ काडून आसा पांयार धरून फोन ये बट दिस फील सो गुड न्ही लायक इट्स व्हेरी काम आले सुकणी घरा वचून आसात आनी आमकां सांगून आसात घरा बेसो वेळ आयलो आनी आमी इल्ल्या वेळान सुटल्या काजल कळीजे काजल कळीजे काजल कळीजे ला 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 आम्ही दोघी सजारा बेटा पॅकिंगात पेडल पेडल करून आमचे बावले दुखल्यात ला 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 I'm going mad. Kayakingaक रेट 100 rupees per head per hour. आणि कोणाक कायाकिंग येना वा कोणाक उदकाचे बेन दिसता कोणाक खायच येना म्हज्या बरी तांकांय हांगा बऱ्या रितीन कायाकिंग करून बरें एक्सपिरियन्स करियेत आमकां हेल्प केला अली सरान आनी मनोज कुमार राजदीप कुमार बाय बाय Bye, brother. ब्रदर Yeah. हांगा पांय धुवंकी वेवस्था आसा क्लीन जावन वशेत बट हांव फुल्ल भिजल्या म्हाका पळय नाकात आमची ट्रेन 1 hour 10 minutes डिले जाल्या आतां राखून 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 मागीर वयची आमकां बसार तशें ताल्ले पडना बट आमी जितले ट्रेनार आनिल्ले चीज जाता म्हणून चिंतू आतां काले करचें आतां राखत घरा पावतना तो ऑलमोस्ट 11 जातात घरा पावूंक राखून आसा आतां पांय सगळे दुखून आसात बेड्डार एक फावटी पडून ताचे पयले फ्रेश जायचे फ्रेश जाल्या उपरांत बेड्डार पडून न्हिदोंक हांव रेडी जाल्या ताच्या पयलीं आतां ट्रेन येयचे आमची ट्रेन उडुपी टावन मँगलोर जंक्शन हे जावन आसले मलपेचे एका दिसाचे ट्रिप तुमकां कशें लागले म्हूण कॉमेंट सेक्शनार आमकां सांगा पॉझिटिव्हिटी दिता तर मात्र पळया कोणे की फोर्स ना तुमचे लाईफ आणि मुझे मुकले ट्रिप या मैसूर पाका बरी स्वीट आसून दी म्हूण मागता मुकले ट्रिप काही आसतले म्हूण येदोळूच हिंट दिलो देखून मुकल्या व्हिडिओन मेळ्या हो व्हिडिओ तुमकां लाईक जाला जाल्यार लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा कॉमेंट्स घाला सो मेस्तांक बरें आशेता देव बरें करूं Not that fast.